मुरगांव वाठारात आपतकालीन वेळार सुरक्षीत सुवात तयार करपाक चिखले पंचायतीन एक प्रकल्पाक सुरवात करपाचो निर्णय घेतला। ह्या प्रकल्पाक सुमार 2.8 करोड खर्च येतलो, अशें चिखलेची सरपंच निलिमा नाईक हांणी सांगला। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। This project is very important because there will be a central place where everyone can come to. That's why we had this meeting today, so they know that this project is meant. If there is a disaster, they can come. So the thing is, once they come here, it is a central place. No, they know where to run. They don't have to go helter-skelter looking for something, because all provisions will be made by World Bank. Even utensils and all will be there. Okay, and the main thing is that the halls can be used for other purposes, like the Sarpanch just mentioned. The 5 lakhs will be put in a fixed deposit, and the interest can be used. The rest will have to be done from the income which they get from the whenever they give it out on rent, on hire. WRDच्यान Mr. Pavin Calderia has come, he's an engineer, and ताणें आमकां आतां सगळे मेंबरां एक्सप्लेन केल्लें आसा रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट. That project is totally funded by the World Bank, and that estimated cost is something about 2.8 crores. So it म्हणजे कितें समज गांवान केन्ना बुट्टी आयली जावं कितें भूकंप वॉटेवर समज कितें आयलें वायट जाल्यार थंय आमकां खंय तरी एक प्लेस जाय, कित्याक अशें कितें जालें म्हणटकीर लोक दोंगराचेर बीन खंय तरी धांवता, सो दॅट मागीर जेवणाची अरेंजमेंट जावं कितें तरी. सो ही एक व्हडलो प्रोजेक्ट तांचो आसा, तितून 1000 लोक एक्युमुलेट जातले, आनी तातूंत किचन आसा, मागीर कोण हँडिकॅप्ड आसा तांकां वेगळे रावपाक प्लेस आसा, आनी एक अशी वेवस्था केल्ली आसा. आनी तातूंत तांच्यांनी एक बरी गोश्ट म्हणल्यार आतां सद्या वी कॅन यूज इट. 2 हॉलां केल्लीं आसात, मागीर ती हॉलां धर तूं एक सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा जावं महिला मंडळ जावं अशें कितें बारीक कोणाचें फंक्शन करपाक शकता, जावं डान्सिंग क्लास कराटे, दे कॅन यूज इट. म्हणजे बारीकशे वॉटेवर मिनिमम दे कॅन पे एंड डू दोस फंक्शन. सो ते सगळे लोकांक युजफूल जातले. सो माय सजेशन इज टू हिम की आमी 11 मेंबर आसा आतां, सो हुएवर कम हुएवर गेट इलेक्टेड ते 11 मेंबर तितून कमिटीन आसचे अशें म्हणून हांवें एक सजेशन दिल्लें आसा. हे जे प्रोजेक्ट पास केला ते आमच्या चिकाली विलेजान ते एक बरें फायद्याचें, लोकांक फायद्याचें आनी लोकल्सांकूय फायद्याचें. जेन्ना खंय केन्ना डिजास्टर जाता तेन्ना हे आमचे मडगांव एरिया खंयच एक बरें हें ना तांकां शिफ्ट करपाक लोकांक एक हॉल म्हणटा ना आनी कितें ना तांकां शिफ्ट करपाक. हेंचे आमकां जो प्रोजेक्ट दिला तेन्ना केन्ना खंय कितें जालें उज पेटलो, जो आमचे वास्को जाणां कितले इंजिन ऑयल टँक्स आहा, मागीर ते गॅस पायपलायन आहा, जायते आहा कितें. पूण केन्ना कितें जावपाक शकता, जेन्ना जाता तेन्ना आमकां एक प्रोजेक्ट दिला थिंगा लोकांक शिफ्ट करूं जाता. ती एक आमी ताका चिकाली विलेजीस आनी चिकाली पंचायत वेलकम करता हें प्रोजेक्ट.